केप्यां कुसमण वाठारांत कुडचडे मडगांव रस्त्यार टाटा नेक्सॉन आनी स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकीचेर आशिल्ले बापूय पूत गंभीर जखमी जाल्यात। तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात पुराय बातमी। तुम्ही पळयलां आसतलें हांगा वलतार आनी वलत मातशें रिस्की आसा, पूण तें कितें जाता तें ओवरटेक बी करपाक मेळना, पूण जांकां खबर आसा तें करना। आतां ही पळय गाडी आशिल्ली ती MH, आतां तो ड्रायव्हर गोंयकार म्हणटा, पूण ताका म्हाका दिसता अदमास ना ह्या रस्त्याचो। म्हणटकीर ताणें ओवरटेक करतना त्या बायकवाल्याक उडयलो। तो बायकवालो आमचो कोळमेचो, ताका आमी वळखतात। तो आपल्यालो ट्रिटमेंट घेवपाक म्हणून गुडयेर वतालो। ताका बाबड्याक मोखून आनी इतली स्पीड नाशिल्ली ती गाडी, कित्याक काय म्हणल्यार ताच्या हाडाचो कुडको जो आसा तो गाडये भितर भरिल्लो। गाडयेची पळय हेडलायट आसता पळय थंय ते अशें पॅनलान असो भरिल्लो हाडाचो कुडको, आनी ताजे हाडाचो कुडको ताजो नाच जाल्लो। ताजे मदीं ताजो पार्टच नाशिल्लो पांयाचो, आनी पांय सामको लोंबकळटालो। तो सालवार तो व्हडलो बाबडो, आतां आय डोंट नो हाव फार हीज मेडिकल ट्रिटमेंट वील गो, पूण अशे तरेन नेग्लिजन्सान गाडी चलोवन ताका बाबड्याक गाडी मोकून ती गाडी येताली, ती कार येताली, ती मडगांवच्यान सावड वताली, मडगांवच्यान अशी वताली, केपें वताली, आनी ते कळमाच्यान येताले, ते कळमाच्यान ते गुडयेर वताले इंजेक्शन घेवपाक पेशंट। हांच्यांनी ताका असो हाडून मोकलो रॉंग सायडीन हाडून, सालवार तो व्हडलो आनी मोकलो तो बाबडो एका कोनशाक पडला, ताजो पांय सामको डॅमेज, म्हणल्यार टोटल डॅमेज। आनी तो सामको ही वॉज इन टोटल पॅनीक सिच्युएशन। आनी ही त्या गाडयेन दोग जाण, एक बायल आनी एक दादलो आशिल्लो, ती देंवले आनी लोकां कडेन झगडटा। हांवें इमिजिएटली पळयलें आनी हांव गेलो रोखडो। पयल्यार ही लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता मोठ्यान, म्हणजे MH गाडी है तो क्या हुआ, गाडी पे मत जाओ, नंबर प्लेट पे मत जाओ अशें म्हणून। आनी हांव कितें म्हणटा, एक्सिडंट म्हणटा जातात रस्त्यार, कोणाली मिस्टेक कितें सगळें बरें आसा। तो पडला, ताका पयलीं तुमी पळयात, ताका हॉस्पिटलान व्हरपाची तुमी कितें तयारी करना आसतना तुमी हांगा लोकांचेर सामकी चडटा, लोकांचेर झगड्यो करता, लोकांक गाळी मारता। ती बायल तर म्हणजे इनडायरेक्टली शी स्पॅट ऑन मी, तुकिल्ल्या भशेन जालें म्हजी ती। आनी ती एपोलॉजायज सुद्दां करपाक तांकां पडून गेल्लें ना। म्हाका एपोलॉजी सोड, तुमी त्या पेशंटाक पळयात। आमी मागीर आमच्या सर्विसेक आसली बायलेन फोन मारून 108 म्हणजे आमी 108 झुप करून हांव फोन ताका व्हेलो आनी तांणी फक्त लोकां कडेन आर्ग्युमेंट मागीर ते थोडे भुरगे आशिल्ले तांकां सामकी फ्युरियस जाले तांचेर, म्हणून ती हांगा आयली आनी गाडयेंतल्यान पळून गेली। तांची खंय थंय पार्टी आशिल्ली, खंय पेलासियो दे दिया। म्हणजे हांव कितें म्हणटा, तुमी एका खंयच्याय मनशाक उडयलो तुमचे मिस्टेकीन, नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करून तुमी उडयलो, तुमचे गाडयेन उडयलो, आनी तुमी त्या पेशंटाक हांगा सोडून तुमी वयल्यान पार्टी करून बसता, वयल्यान लोकां कडेन झगडून, कळ्ळें न्ही। म्हणजे आमी पुलिसांक सांगलें की आमी तुमकां ही गाडी हालोवपाक दिवची ना जो पर्यंत ती येना। ताजो ड्रायव्हर आशिल्लो हांगा, ती जो पर्यंत ती येनात हांगा, तांकां पुलीस हाडून आमकां एपोलॉजी, सगळ्या लोकांक एपोलॉजी मागना। त्या लोकल आमी सगळे ह्या घरांतले लोक एकठांय जाल्ले, बाजारांतले थोडे लोक आयिल्ले, त्या लोकांक जो पर्यंत तुमी एपोलॉजी मागना तो पर्यंत आमी गाडी तुमकां काडपाक दिवपाना म्हणून सांगलें पुलीस। मागीर आमचो मिनिस्टर फॉर सोशियल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय तोय आयलो, तांणी लोकांक सपोर्ट केलो आमकां, आनी तोय लोकां बरोबर उबो रावलो, ही स्टूड वीथ पीपल। हांव ताका थँक्यू म्हणटा। आनी दुसरें म्हणल्यार ताका मागीर तांकां हाडलो, तरी तांची उलोवपाची भाशा, जो एटिट्यूड आशिल्लो पळय तो टोटल रॉंग आशिल्लो, टोटल रॉंग। आज दनपारां 12:30 सुमार जे प्रमाणे जो कावन्सिलर केपें कावन्सिलर अमोल काणेकारान सांगलें की एक बायक आनी कारी भितर अपघात जालो, आनी जी कार आसा ती मडगांवच्यान कुडचडे वाटेन येताले, आनी जी बायक आसा ती केपेंच्यान मडगांव वाटेन वयता, खंय तरी कारीन रॉंग सायड येवन तिका धक्को दिला, आनी त्या दोगांयनी ज्या प्रमाणे केपें पुलिसांनी म्हायती दिली, दोगांयनी बापूय आनी चलो, जो बापूय फाटल्या बशिल्लो आनी चलो, दोगांयनी इंजर्ड आसा। सद्या बापायक सिरियस पांयां इंजरी जाल्यान ताका GMC एडमीट केला, आनी चल्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव एडमीट केल्लें आसा। हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर।